नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक असो विशय घेवन आयल्यात जो म्हाका दिसता प्रत्येक सामान्य मध्यमवर्गीय मनशाक लागता. तो म्हळ्यार जे नवे रियल इस्टेट रेग्युलेशन आनी डेव्हलपमेंट एक्ट आयला आनी जो 1 मे सावन लागू जाला आनी आमी गोंयांतली सरकार म्हणटा की आमकां ते रुल्स नोटिफाय करपाक आनीक 3 म्हयने जाय म्हणून. कितें ताजे प्रॉस आनी कॉन्स आनी गोंया भितर वीच इज अ व्हेरी मेजर रियल इस्टेट हब किती ताजे परिणाम जावपाक शकतात आनी एक सामान्य एका गोंयकाराक किंवा कंज्युमराक किती फायदो आनी किती लुकसाण जावपाक शकता हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसा जे म्हाका दिसता कायदो आमकां विस्कटावन सामान्य भाशे भितर सांगतले ते एडवोकेट अमित पालेकर. स्वागत तुमचें. दुसरे ह्या पॅनलांतले सगळ्यांत म्हत्वाचे घटक ते म्हळ्यार क्रेडायचे अध्यक्ष आनी नामनेचे उद्योजक देश प्रभुदेसाय. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर रियल इस्टेट कन्सल्टंट आनी गोंयांतले एक नामनेचे उद्योजक रघु शेट्टी. स्वागत. आनी एक चवथे आसात म्हजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट आनी एक सामान्य मनशाच्या नदरेंतल्यान कशी ह्या कायद्या कडेन पळयतात ते प्रकाश बाब कामत. स्वागत. आय विल स्टार्ट विथ यू. कारण कायदो गोंय म्हणटा की आनीक 3 म्हयने आमकां नोटिफाय करपाक लागतले. एकदां गोंयान हे रुल्स नोटिफाय केले कितें जातलें ऑन ग्रावंड सामान्य मनशाक कळपा खातीर? जो रियल इस्टेट रेग्युलेशन एक्ट जो आसा पळय तो कायदो अस्तित्वात हाडपाचें कारण म्हणल्यार हॅपी अलायन्स बिटवीन डेव्हलपर अँड द परचेजर. तो कायदो जेन्ना एक्चुअली अस्तित्वान येतलो पळय ताजो इफेक्ट अशा तरेन दिसून येतलो की आपूण कितें घेता. अजून पर्यंत जी कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आशिल्ले तो एक एग्रीमेंटाच्या बेजिसाचेर जो वतालो तो आतां कंपल्सरी जाला की बिल्डरान आपलो प्रोजेक्ट रजिस्टरींग ऑथॉरिटी कडेन रजिस्टर करचो पडटलो. रियल इस्टेट एजंटान ते सगळे करचे पडटले. अशा तरेन आपूण कितें घेता ते आपल्याक केन्ना मेळटले आनी कशे तरेन मेळटले ते प्रत्येक गोष्ट तुमकां लिखीत स्वरुपान मेळटली. आनी ताजो अल्टिमेट इफेक्ट हो जातलो की जो रेग्युलेशन्स नाशिल्ले म्हणजे जो रेग्युलेटेड बिझनस नाशिल्लो तो रेग्युलेट वचक येतलो. 100% वचक येवपा सारकोच कायदो आसा. तो रुल्स कशे तरेन सरकार हाडटले आनी कशे तरेन पळवाटो दितले बिल्डराक ताजेर डिपेंड आसतले की तातल्यान वचक खरेखर बसतलो काय ना. पण कायदो जसो आसा तातल्यान 100% बिल्डराचेर वचक बसतलो. स्पिरिट ऑफ द लॉ इज व्हेरी क्लियर. वेदर इम्प्लिमेंटेशन करतना रुल्स नोटिफाय करतना कांय गुड्डला साव जावपा जायना. कायद्याच्या विरुद्ध रुल्स 100% जावपाक शकना. पण जसो तरेन कायदो आसा तो कायदो जर आसा तसो घेतलो जाल्यार 110% मोर दॅन 100% अकॉर्डिंग टू मी इट इज गोइंग टू हेल्प द कंज्युमर एज वेल एज द डेव्हलपर. बिकॉज कर्ब्स जे आसा ते दोनाय वाटेंतल्यान आसा. जशे तरेन क्लॅरिटी येवपाक जाय प्रोजेक्टाची ती सुरवात रायट फ्रॉम द रियल इस्टेट एजंट to the builder. So it is also going to help a real estate agent who had not been a team kind of thing which had been I mean that is one particular sector which was overlooked by the builders and many a times is a bypass म्हणटा तो कॉमन वर्ड आशिल्लो की एक एजंट सगळे करप आनी ताका निमाणे ताजे जो हक्काचो ताजो जो रायट आसा तो ताका दिवप न्ही. तोय रायट्स ताका ह्या गोष्टींतल्यान खंयच्या तरेन एक प्रोटेक्ट जातलो. प्रकाश बाब कितें दिसता? कारण कायदो म्हणटा की द स्पिरिट ऑफ द लॉ इज कंज्युमर फ्रेंडली आनी इवन बिझनेस फ्रेंडली. आमच्या देशांत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सगळे कायदे पळय आसा ते अत्यंत बरे असतात. त्या बद्दल डावट आसत ना. पण कायद्याचे इम्प्लिमेंटेशन जातना रुल्स करप म्हणटा पळय आतां होच कायदो हांव आतां देशांतले बाकीच्या राज्यांतली पळयतालो. दिल्ली मागीर गुजरात महाराष्ट्रा प्रत्येक कडेन ते राज्यान जी फ्लेक्झिबिलिटी दाखयल्या तातूंत कंज्युमराचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाचो हेतू कितलो आनी बिल्डरांक जुक्ते माप दिवपाचो हेतू कितलो ही गोष्ट खूब म्हत्वाची. कायद्याची स्पिरिटूच डायल्यूट करता. हय म्हणटकर म्हजें मत कितें की पयली एक गोष्ट सांगता सादीच लोकांक समजुपा सारकी. गोंयांत रियल इस्टेटी कडेन संबंदीत रिजनल प्लॅन कितले NGOs कितले हांणी बरे तरेन प्रयत्न केले पण खंय आहा प्लॅन तसोच आसा थंय तो गुठलावन दवरप अशे तरेची पॉलिटिकल स्टेटमेंट जातात. पयलीं जाताली आतांय जातात की लोकांक प्रत्यक्षात समजना एक्झॅक्टली तुमी करूं सोदतात काय न करूं सोदतात तो. मागीर NGOs मागतात जावं GBA सारके की रिजनल प्लॅन एक आसचो थंय PDAs आनीक वेगळे PDA रुल्स आनी हाजे वन गोवा वन प्लॅन आसचो. तेवूय आमकां इफेक्टिवली मान्य जायना. TCP अमेंडमेंट्स मागतात
थंय अजून आमी खंय पावल्यात ते आमी जाणा. हे परिस्थितीत आतां रेग्युलेशन येवची बरी गोश्ट आसा काय हेंवूय अशेंच एक पायप ड्रीम ठरतलें जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांचो इंट्रस्ट पालेकार बाबान सांगला पळय तशें लोकांचो इंट्रस्ट जर तातूंत पळयतले जाल्यार स्ट्रॉंग कंज्युमर रायट्स इफेक्टिवली लॉबीन काम करचें पडटलें जेन्ना तुम्ही सरकार म्हणटात कायदो आसून सुद्धा थंय एक वॉचडॉग आसचो पडटलो. आणि तो कंज्युमर रायट्स तर्फे येवचो पडटलो फुडें व्हेरी स्ट्रॉंगली टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ द कंज्युमर्स ओके. अशें म्हाका दिसता. रघु बाब, तुम्ही बिल्डरय बी, तुम्ही कन्सल्टंटय बी, आणि तुमचो लोकां कडेन सामको डेली संबंदय आसा. हाव डू यू लुक एट इट? कोणाचे फायद्याचे आनी ह्यो पळवाटो काडपाचें जे प्रकरण चालू आसा कितली सक्सेसफूल जातलें? हय, म्हाका तरी दिसता हो रेराचो बऱ्या पयलीं येवपाक आशिल्लो. हो बरो लेट आयला. हो जर 10-15 वर्सां जर पयलीं आयिल्लो जर स्ट्रीमलायन जर केल्ले, जितले लोक नोयडा हांगा ते फटवल्या ते फटोवंक नाशिल्ले. एक पॉयंट. दुसरो म्हणटो रियल इस्टेट एजंट ही वॉज कन्सिडर्ड लायक एक असो काय नांव नाशिल्लो मनीस कसो. सो रियल इस्टेट एजंट म्हणल्यार फटींग, रियल इस्टेट ब्रोकर म्हणल्यार फटींग, अशें एक रियल इस्टेट एजंटाक एक टॅग पडिल्लो. सो हो रेरा आयिल्ल्या कारणान that people will take real estate agency as one profession. ओके. आणि हातून ह्या प्रोफेशन वाढले की लेडीजय येतले हातून. ह्या आतां रेरा आयिल्ल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातले. NRIs जे आसा जे भायर रावता, अरे हाजे कडेन घेऊ काय तो दुसऱ्या बिल्डरा कडेन घेऊ, हाजे कडेन हो बिल्डर बरो काय. आतां क्रेडाचे आसा, क्रेडाचे मेंबर्स आसा, बिल्डर्स आसा ते रेकग्नायज्ड आसा, ते परखून बी घेतात हांकां. पूण हांव जर दुबय रावता आनी म्हाका जर एक नॉर्थ गोवा फ्लॅट घेवंक जाय, अरे वो बिल्डर कंप्लीट करतलो काय ना, आपले पयशे बुडटले काय प्रॉफीट जातलो, ते एक गोश्ट उरतली. आनी रियल इस्टेट एजंट्साक एक क्रायम रेट कमी जातली हातून. कित्याक रियल इस्टेट एजंट म्हणटकीच अशें येता की इट इज अ फास्ट मनी. यू डोंट वॉन्ट एनी स्कील. कळ्ळें तुमकां? कोण जालो हांगा प्रॉपर्टी आसा थंय आसा दाखयली आनी ही मेड मनी. सो आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह बाय द गव्हर्मेंट. क्रेडाय कशी पळयता हाजे कडेन? कारण दोन तरेचे बिल्डर असतात. एक जे क्रेडायचे मेंबर असतात, दुसरे जे क्रेडायचे मेंबर नासतात. आता सामान्य मनशाच्या नदरेंतल्यान पळयतना आमकां दोगी जाणां कडेन पळोवपा जाय. तुमी कशें पळयतात? नाही, फर्स्ट ऑफ ऑल पहिली एक गोष्ट लक्षात घेऊया की आता आमच्या दोतोर अमित बाबान सांगले, प्रकाश बाबान सांगले त्या प्रमाणे की रेरा येवपा फाटले हेतू कितें आशिल्लो की एक्चुअली आमी एग्रीमेंट करतात आनी एग्रीमेंट जो कंज्युमर आनी बिल्डरा भितरलो एग्रीमेंट जो आसा की बिल्डर आपल्याक कितें दितलो, जावं बिल्डरान कंज्युमराक कितें दिवपाचें, जो बायर आसा ताका कितें दिवपाचें, तें एक ठरिल्लें आसता. आता विषय असो जावपाक लागलो की काही प्रमाणात थोडे प्रमाणात कस्टमरांक थोड्यांक दिसपाक लागलें की आमी बिल्डर फटयतात, जावं थोडे प्रमाणात की आता ज्या धंद्या भितर हांव सदांच म्हणटा तशें की 10% लोक जे असतात ते खंय ना खंय आपल्याला कितें तरी गडबड करणारे असतात, गडबड जाता, तांचे कडेन ते मॅनेज जायना आनी तातूंतल्यान ते उद्भवता आनी तेन्ना मागीर बिल्ड कस्टमराक दिसता की आपल्याक फटयलो म्हणून. तें खंय तरी रेग्युलेट जावचें की आमी म्हणजे एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार रेरा इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग थिंग. It is going to be another authority wherein we will have to, both of us will have to say, it is not that की फक्त बिल्डरा पुरते थंय सीमित ना, तातूंत भितर अशी तरतूद इवन आसा की कंज्युमर जो आसा, जो कस्टमर आसा ताणें सुद्दां पेमेंट हें, कारण कितें आसा खूब पाटी आमी पळयलां की पेमेंट्स डिले कितले आसतात. आमी ताजेर सिरियसनेस घेना, आमी इवन कशें आसा आमच्या हातूंत भितर एग्रीमेंटा बरयलें की आमकां एग्रीमेंटा प्रमाणे तुवें इंट्रस्ट फारीक करपून. नो बिल्डर युजली चार्जीस देम वेदर इवन इफ इट इज पूट. अल्टिमेटली मागीर सामकोच कस्टमर जो आसता सामकी मस्ती करता जाल्यार ताका मागीर चार्ज करतात. अदरवायज नॉर्मल वे जायना. तेन्ना अंडरस्टँडींग जें दोगांयले भितरलें आसा तें खंय तरी चुकता आनी तें रेग्युलेट करचें. कारण कित्याक की मोठ्या प्रमाणात खंय तरी लोक फटवले वता काय तें करचें म्हणून हे रेग्युलेटरी बॉडी निर्माण केल्या आनी रेरा जो अस्तित्वांत आयला ती एक अत्यंत बरी गोश्ट आसा, जेणे करून आतां येणाऱ्या काळाक वेल ऑर्गनायज्ड सेक्टर जातलो. हो आमचो जो हावजींग इंडस्ट्रीचो सेक्टर आसा तो वेल ऑर्गनायज जातलो, ट्रान्सपरन्सी येतली आनी आतां जशें अमित बाबान सांगलें तशें की कस्टमर आनी बिल्डरां भितर जो पळय एक संवाद जाता तो खंय तरी एक विश्वासपात्र लीगल सेंटिटी येतली. लिगल सेंटिटी येतली, ताजो विश्वास जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात हे जातलो. कारण खंय तरी एक रेग्युलेटरी हें आसा. आमी तुवें कितें पयलीं आशिल्लेच
ऑथॉरिटीज सगळे आसात, इवन कंज्युमर फॉर्मर्स आसात, सगळे आसा, पण हांगा एक डायरेक्ट रियल इस्टेटी खातीर जी ऑथॉरिटी केल्ली आसा तेन्ना तो विशय थंयचे थंय तांणी सॉल्व करपाचो, सब भितर सॉल्व करपाचो अशें प्रमोद बाब विशय. म्हाका हांगा देशबाबान सांगला पळय ताणें एकदम बरें सुंदर पद्दतीन सांगलां, पण तातूंत एक म्हत्वाचो विशय आसा की रियल इस्टेट हो एक अशी एरिया जाल्या की थंय बिल्डर ही स्ट्रॉंग लॉबी जाता आनी ताजो नॅक्सस विथ पॉलिटिकल क्लास पॉलिटिशियन बिल्डर नॅक्सस हातल्यान कंज्युमराची गोश्ट पळय आसा कंझ्युमर इज नॉट अ लॉबी. हा ती डावन पडटा खुबच्या वेळार. तेन्ना म्हज्या कोतान लेट मी आन्सर. प्रमोद, म्हाका समजना की आय डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, पण गोंयचे बाबतींत जर विचार केलो जर जायत जाल्यार म्हाका तरी दिसना, हांवें गेले कितली वर्सां हांव आतां जवळ जवळ 20-25 वर्सां ह्या लायनी भितर आसा आनी गेले जवळ जवळ 2 टर्म आनी आतां तिसरी टर्म हांव क्रेडाय म्हणून हांगा हें करता, तेन्ना बिल्डर आनी पॉलिटिशियन नॅक्सस हो विशय म्हाका केन्नाच जाणवलो ना. आता एकच गोष्ट अशी आसा, क्रेडाय न्ही, नॉन क्रेडाय बिल्डर आहात ते. नॉन क्रेडाय बिल्डरांचे कितें 2005 हो रिजनल प्लॅन पयलो. 2011 रिजनल प्लॅन लोकां आंदोलन करून कित्याक बंद उडोवचो पडलो? इफ देर वॉज नो विषय हांगा रिजनल प्लॅनाचो ना. तुम्ही म्हणटा लॉबीचो. स्टेट लॉबीचो ओके, ताजेर प्रभाव आसा अशें जाल्लें न्ही. तो पॉयंट सांगता. पॉलिटिकल बिल्डर नॅक्ससाचो प्रश्न ना, प्रश्न आसा हांगा कंज्युमराचो. ते आपल्या तरेन आपल्याक न्ही फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल नॅक्सस एट द मोस्ट कितें म्हजो लँड कन्वर्ट करचो वो सेटलमेंट झोनान घालचो हाजेर विशय आसूं येता. पण आता विषय हो आसा क्रेडायचे जे मेंबर आसा पळय तांचेर क्रेडायचो कितलो कंट्रोल आसा की तुमी करता ते इरेग्युलरिटीज जाता काय ना. अशे कितलेशेच क्रेडायचे मेंबर आसतले जांचे प्रोजेक्ट आज फॉर डिलेड फॉर इयर्स टुगेदर. आता एग्रीमेंट आता एग्रीमेंट जर तुम्ही घेतलो रुल्स करतना हो नॅक्सस फुडें येतलो काय ना. लेट मी फिनिश दिस. प्रकाश बाबान जो विषय काढला की रिजनल प्लॅन हो बिल्डरांक लागून बंद जाल्लो ना. ओके, हो आता हांगा जाला की खंय केदे वेळेस जायत की खंयचे एक मिनिस्टरा कडल्यान जावं खंयचे एक पॉलिटिकल लिडरा कडल्यान खंय तरी चूक जाली म्हणून त्या वेळार तो रिजनल प्लॅन थांबोवचो पडलो. आता ताजे नंतर जो आसा देश प्रश्न सादो हा. आज जेन्ना आमी पळयतात की इवन हो कायदो येतकीर बाकीची स्टेटींनी द होल फोकस इज बीन ऑन डायल्युटिंग द रूल्स सो दॅट इट बेनिफिट्स बिल्डर. आता गोंयांत ते म्हणटात की आनीक 3 महिने जाय म्हणून. ह्या 3 म्हयन्याक ओके, पहिली गजाल 3 महिने कित्याक, दुसरी गजाल ह्या 3 म्हयन्याक गोंयांत ते डायल्युशन जावचें ना कित्याक जालें? मार्चांतल्यान आतापर्यंत सरकार फक्त न्हिदला. वेलकम टू लेट मी आन्सर. 3 महिन्याचो विषय ह्या आता नवे सरकार आयिल्ले कारणान त्या नवे सरकाराक खबर आसा जावं आता जे बरोबर ह्या 3 महिन्यात डायल्युशन जावचें ना कित्याक जालें? आमचे गेले जेन्ना हे नोटिफाय जाले हय आणि इन जानेवारी 2016 हे गोवा सरकाराचे गॅझेट आहा मातशें मुखार गोवा सरकारान हे एक्ट आयलो म्हणून नोटिफाय केल्ले आसा, एक्ट जालो म्हणून. तेन्नाच्यान आमी जे एट द हेल्प ऑफ ऑफिसीस आसात जे अर्बन डेव्हलपमेंट, एक्चुअली खरो विशय तो अर्बन डेव्हलपमेंट जावं टाउन प्लॅनिंग जाणी घेतला, तांकां सांगलां की तुमी बेगिनातली बेगीन रुल्स रेग्युलेशन फ्रेम करात आनी आमकां फुडली आमकांय खबर आशिल्ली की 1 तारखेच्यान हे इम्प्लिमेंट जातलें. सो देर वॉज लॉट ऑफ टायम. ऑफकोर्स आमी इलेक्शन स्टेट जाल्ले कारणान कदाचित तांचे ते कोड ऑफ कंडक्ट हे ते प्रकार जाल्ले कारणान तो स्लो जालो जायत. नाही पण विषय असो ना की आता परत हांगा जो विषय येता की बिल्डराचो हातूंत रोल कांयच ना. गव्हर्मेंटान फाल्यां इम्प्लिमेंट करचो आनी रुल्स रेग्युलेशन काडची. आमी रजिस्ट्रेशन करपाक तयार आसात. नाव एक्चुअली अवर मेंबर्स आर पॅनिकी की कितें करप म्हणटे. वी आर अनआन्सरेबल कारण एज अ क्रेडाय ऑल्सो आमची मेंबरां सांगता बाबा तूं कितें कर म्हणून सांग. बिझनेस शूड गो ऑन न्ही. वी कॅनॉट स्टॉप 3 महिने सुसेगाद बस आनी फाल्यां तूं कितें कर म्हणून आमी सांगूं शकना. सो आमचो रोल हातूंत भितर एब्सोल्युटली कसलोच ना. वॉट गव्हर्मेंट कम्स आउट विथ. आता प्रश्न तुवें म्हणलो की बाकी स्टेटींनी तें डायल्यूट केलें म्हणटे. आता हातूंत भितर एक तरतूद आसा एक्टा भितर की प्रत्येक स्टेटीक आपल्याक पळय सुटेबल आसा तशी गोष्टी. कारण हांव एक एग्जांपल दिता. स्टेटीक जे कितें फेवरेबल आसा त्यो थोड्यो गोष्टी तांच्यांनी तातूंत तरतूद करून घेवंक शकता. पण तातूंत भितर बिल्डराचे नॅक्सस आसून बिल्डरान जाय म्हणून सांगलां करपाचें शकत ना. कारण फेवरेबल लोकांक फेवरेबल न्ही. जावं जाय न्ही.
न्ही पण जे पळय रायट म्हणतात जे पळय डायल्युशन्स हांव कितें करतात गव्हर्नमेंट करता तें समज बिल्डराक जर फायदेशीर जालें किंवा कंज्युमराक फायदेशीर जालें कशें जाता तें अजून आमच्या हांगा रुल्स रेग्युलेशन येवं ना लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट कारण बाकी स्टेटींनी जालां अशें ते म्हणटात वी हॅव नॉट कम अक्रॉस म्हणजे आमी तातूंत डिटेलिंगा वचूं ना कारण आमचे तातूंत भितर ज्युरिस्डिक्शन ना पूण हांगा आतां प्रश्न असो आसा की देर आर लॉट मेनी थिंग्स वीच हॅव बीन पुट वी हॅव बीन डुईंग इट सिन्स लॉंग ओके सर लायक एकच एक्झाम्पल दिता भायल्या स्टेटी भशेन गोंया स्टेटीक आमचे जे बिल्डर आसात पर्टिक्युलरली ते क्रेडा मेंबर आसात फूल परमिशन सगळें घेवन फावंडेशन स्टोन प्रॅक्टिकली आमी भटा हाडून जावं आमचे प्रिस्टां कोणा हाडून जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालतात ताजे नंतर आमी बुकींग स्टार्ट करता बोर्ड मारतकीर हो जो कायदो आसा तो कायदो तातूंत भितर बरयल्लो बरोबर सो अश्यो बऱ्यो गोश्टी आसा कार्पेट एरिया कार्पेट म्हणटा आमचे कडेन हांगा करेक्ट कॅल्क्युलेशन आसा कार्पेट म्हणल्यार कितें बिल्डअप म्हणल्यार कितें सुपर बिल्डअप कितें भायले स्टेटी भशेन लोडिंग बिडिंग तसलें ना कार्पेट घेतली तातूंत भितर एक 40% लोडिंग केलें तसलें कांय ना आमचे कार्पेट सारकें दिता आमकां कॅल्क्युलेशन ओके करून युअर पॉइंट वॉज बिफोर गोइंग टू रघु की सरकार न्हिदला का म्हण यू फील दॅट दिस शुड हॅव बीन फ्रेम्ड बाय 1st ऑफ मे जानेवारी जेन्ना सरकार सत्तेर शपथ घेतली सरकारान 14 मार्चाक तुका कितें दिसता 1.5 म्हयन्या भितर जावपा जाय आशिल्लें न्यूज वाचत जाल्यार अशें दिसून येता की जेन्ना सरकाराक कळ्ळें की आतां हवा जाल्या हो 1 तारखेच्यान कायदो अस्तित्वान येतलो तेन्ना सरकार उठला आनी सांगता की आतां आमी रुल्स करतले म्हणून ताजे पयले खंयच हालचाल जाल्ली सरकारा कडेन दिसूना हाजो अर्थ सरकाराक प्रॉबेबली वॉज इग्नोरंट ऑर द ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग देम नो की हो विषय रुल्स फ्रेम करपाक जाय आशिल्ले हे सरकाराक कोणी सांगलें ना किंवा सरकाराक समजलें अशें खंयच्यान तरी दिसून येता नाजाल्यार अचानक 30 एप्रिलाक किंवा 1 मेक जर दिसून आयले की आतां रुल्स फ्रेम करूंक जाय जाल्यार तातल्यान इतलें दिसून येता की सरकार वॉज इग्नोरंट You are saying Absolutely, they were ignorant was about not the issue. taken up seriously. I am sure it was not taken up seriously. You Otherwise, wanted some to rules make a would have point. been contemplated. म्हाका दिसता न्ही हातून इन्स्टेड ऑफ डायल्युशन वी शुड से इट एज अ करेक्शन Okay. कित्याक यू कॅनॉट कम्पेअर But how to differentiate between dilution and corruption? then I'm saying not corruption, it's the correction. You have to correct it. You cannot compare Panji state Goa with Delhi and Haryana or Punjab. आमची हांगा टॉपोग्राफी वेगळी आसा आमच्या हांगा कल्चर वेगळो आसा आमकां जागो कमी आसा एका सायडीन आमकां न्हंयो लागता एक सायडीन आमकां CR लागता वायल्ड लायफ लागता सगळें लागता आनी पॉप्युलेशन कमी तें आसतना तुमी सी द पॉइंट कितें आहा जेन्ना बाकीच्या स्टेटींचो मुद्दो येता थंय ऑलरेडी तांणी फक्त 13 स्टेटींनी इन्क्लुडींग युनियन टेरिटरीज ते इम्प्लिमेंट केला इशू आसा की ज्या ज्या जाग्यार तुम्ही रुल्स फ्रेम केल्यात दे लुक व्हेरी लॉपसायडेड दॅट दे आर फेवरिंग ओनली द बिझनेस लॉबी ऑर बिल्डर लॉबी अँड नॉट द कंज्युमर जेन्ना हें जाता तेन्ना लोकांच्या मनात एक भंय तयार जाता प्रमोद म्हाका एक कितें दिसता ना गोंयान तरी गव्हर्मेंटाक आमी टायम मातसो दिवंक जाय to study because we cannot compare Goa with other states. I don't know about other states, but definitely we have to give, and it is 100% consumer friendly. This thing. You are saying कितले मॅनिप्युलेशन केलं तरी ते एंटी कंझ्युमर जावपाक शकना कायदो जसो एंटी कंझ्युमर जावपाक शकना शकना I'll come to the point. मातशें दिसता हांगा आमचे थोडेशे मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ले आसा जे इंटरप्रिटेशन आमी जे मिनिस्टराचे हाजे घेतला ते प्रमाणे की 3 महिने इट इज लायक दीस की आता जो एक्ट 1 मे इम्प्लिमेंट जाला की एज पर दॅट 3 महिने भितर रेग्युलेटरी फॉर्म जावपाक जाय तुजो रेग्युलेटर अपॉइंट जावपाक जाय whether it is interim or the पक्का वन आणि रुल्स रेग्युलेशन्स तुगेले नोटिफाय जावपाक आता 3 महिन्याचो जो ताणी विषय म्हणलो तो इतल्याच खातीर आसूं जाय म्हजे कोतान बट आय फील रुल्स रेग्युलेशन्स आर इनफॉर्मेशन मस्ट बी ओके मस्ट बी कारण आम्ही त्यांना जेन्ना लास्ट गव्हर्मेंटाक विचारलेले तेन्ना ताणें सांगलें की वी आर इन प्रोसेस फक्त ते रुल्स रेग्युलेशन नोटिफाय करचे पडटले नोटिफाय करून ऑब्जेक्शन सजेशनां घालचे पडटा टायम फ्रेम जाय न्ही ताका सो फॉर दॅट पर्पज दे मायट बी रिक्वायरिंग 3 मंथ्स कायदो म्हणटा 3 महिन्या भितर कायदो अस्तित्वात आयल्या उपरांत रेग्युलेटरी अथॉरिटी कडेन तुमी रजिस्टर करपाक जाय आता हो खंय तरी कायद्याक खंय तरी बगल दिलो 3 महिन्या भितर जर तुमकां 3 महिने जर लागतले काय रुल्स फ्रेम करपाक जाल्यार रियल एस्टेट एजंट 3 महिने दिवचे पडले तांकां 3 महिने दिवचे पडले म्हळ्यार कायद्याचो बेसिक हेतूच खंय तरी Okay, that is a very interesting point. I would like reaction from both of you, Deshbab and Raghu also. हो जेन्ना 6 महिन्याचो बफर दिवपाचे आमी उलयता तेन्ना लोकांची तकल्याक पयलीं जो डावट येता की जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाक प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी ऑलरेडी तांचे पयशे ऑलरेडी इन्वेस्ट जाल्ल्या तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर एवरी स्टेट गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू क्रिएट दिस बफर प्रमोद आय विल टेल यू वन थिंग ऑन दिस रिकॉर्ड तुझ्या माध्यमांतल्यान सगळे लोकांक जनतेक हांव सांगूंक सोदता हांगा आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाय आनी जवळ जवळ
कितें सगळे बिल्डरांतले 50% एटलीस्ट म्हजे मेंबर आसात. अशें धरया की आमी बरे पैकी एक 200 मेंबर जर आसात जाल्यार 70-80 मेंबर म्हजे आसात. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच रिक्वेस्ट करूं ना की तूं डिले कर आनी कितें कर. वी रादर देन दॅट वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज दॅट से आमच्या मेंबराक आमी हें दवरतात, प्रेझेंटेशन दवरतात मेंबराक. आतां आमी 11 तारखेक दवरलां की कशें तुमी रजिस्टर करपा जाय, कितें करपा जाय. वी आर प्रिपेरींग देम फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट जेन्ना एक्ट तयार जालो तेन्नाच्यान आमी आमच्या मेंबरांक सांगतात की कशें तुमी आतां फुडें इवन तातूंत भितर आसात की सेपरेट अकाउंट ओपन करपा जाय, जावं तुमी बुकींग करता आसतना टायम फ्रेम बरोवपा जाय, तुमी कार्पेट बरोवपा जाय, तुमी एडवर्टायजमेंट कशी करपा जाय, नाका आशिल्ली गोश्टी एडवर्टायज करूं जायनात. जें दितलो तेंच सांगपा जाय. हें सगळें आमी, कारण आमचो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आसा. सो हातूंत भितर आमी सरकारा कडेन कसलेंच रिक्वेस्ट केल्लें ना. हें तुजें हांव सामकें करचेय नात. ओके, यू आर ऑन रिकॉर्ड. आय एम नॉट रिकॉर्ड. आमी की डिले कर म्हणून करचे ना. पण फाल्यां समज रुल्स रेग्युलेशना भितर कितेंय आमकां ऑब्जर्वेशन्स आयली, ऑब्जेक्शन्स आयली जाल्यार वी विल डेफिनेटली गो बॅक टू गव्हर्नमेंट. बट 3 म्हयने फुडें व्हर आमचे डिलेड प्रोजेक्ट आसात ते आसात नथिंग डुईंग. कारण एव्हरीबडी खंय तरी आसा असो दिसना. पूण जे क्रेडायचे जे उलयता विशय, क्रेडायचे मेंबर आशिल्ले असे खुबशे बिल्डर आसा. आमी दीस रात एग्रीमेंट्स रजिस्टर करता. लोकांक खबर नाशिल्ले चार्जेबल एरिया कितें आनी कार्पेट एरिया कितें आनी लोडिंग कितें ती. जेन्ना तुमकां 200 ह्यो गोष्टी ह्या कायद्यान अस्तित्वान हाडल्या आनी त्यो सांगपाक जाय स्पेसिफिकली. आतां अशे कितलेशेच एग्रीमेंट आसतले जे क्रेडायच्या मेंबरांचे आसतले तातूंत कंप्लिशन स्टेज घालूकूच ना. आणि वन सायडेड एग्रीमेंट जेन्ना तुमी क्लायंटाक दिता, जाय जाल्यार तूं सायन कर, नाल्यार तूं हो फ्लॅट घेवं नाका, अपार्टमेंट घेवं नाका, तूं जाय जाय कर. जेन्ना चॉयस खंय दितालो. आतां हो कायदो हो चॉयस दिता, पण नॅक्सस जो गव्हर्मेंट आनी बिल्डराचो आसा असो म्हाका दिसना गोंयाक तरी दिसना. गोंयची भायर कितें आसूं, रघु ऑनगोईंग प्रोजेक्टाक बफर प्रोवायड करपा खातीर इवन बाकीच्या स्टेटींनी जी नाटकां चल्ल्यात ती गोंया जावची ना. गोंया अजिबात जावची ना, अजिबात जावची ना. कित्याक आमी कंझ्युमर सेंट्रीक आसा. जरी पार्ट बिल्डर आमचे कडेन जर उरले, हाजे भायर जो रियल एस्टेट एजंट आसा तो इंडस्ट्रीजान डील करता. इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर प्लॉट्स, बाकीचे कोणाचे प्लॉट्स हातून डील करता. पार्टली वी आर डिपेंडिंग ऑन बिल्डर्स, नॉट 100%. सो कंझ्युमरांक जर फायदो जालो तर डेफिनेटली रियल एस्टेट एजंट विल बी हॅपी. सो टू डिले दीस प्रोसेस आय डोंट थिंक इवन क्रेडा युअर लोकल बिल्डर्स कोणाचेच फायद्याचे ना. प्रकाश, एक इश्यू आहा तो दुसरो गोंयांतलो. जंय गोंया भितर कांय बिल्डर आसात जे आज राजकारणी जाल्यात आनी कांय राजकारणी आहात जे आज बिल्डर जाल्यात. सो हो इन्फ्लुअन्स क्रेडाय कडच्यानूच येवपा जाय किंवा बिल्डरा कडच्यान येवपा जाय म्हणना. द लॉबी इज द पार्ट ऑफ अवर गव्हर्मेंट. तुमकां तो भंय दिसता की ही लॉबी मातशी असली गजाली खातीर एक्टिव्ह जातली? म्हाका ओवरऑल आतां पळय तांणी सांगलें की रेग्युलेटरी मेकॅनिझम येवप इज अ गुड थिंग. इवन कंझ्युमराक इट इज अ बेटर थिंग. पण तें खरें इफेक्टिवली कितलें येता, तो रेग्युलेटर इफेक्टिवली कितलो जातलो, ह्यो गोष्टी म्हत्वाच्यो. आनी ह्यो ठरतल्यो जाल्यार नॉट ओन्ली रियल इस्टेट सायड, दे आर वेल ऑर्गनायज्ड. क्रेडाय म्हणटा पळय तांणी सांगलें आमच्या मेंबरांक आमी हें करूं नाका, तें करूं नाका, तें कर म्हणून सांगतात. कस्टमर आहा पळय, मोस्ट ऑफ दॅट इज इग्नरंट, इलिटरेट, अनऑर्गनायज्ड. ताका आपली स्टेक घातली टू अंडरस्टँड आनी थंय रेग्युलेटर इफेक्टीव येतलो जाल्यार ताजी सायडूय भितर रिप्रेझेंट जावची पडटली. कळ्ळें न्ही? हें कित्याक सादी एग्जाम्पल दिता. 2012 मनोहरबा पर्रीकारान कॅसिनो रेग्युलेटर हाडलो म्हणून लॉ हाडलो. अजून रेग्युलेटर आयलो बरोबर. म्हणटकर तुमी रेग्युलेशन इम्प्लिमेंट करता म्हणून सांगलें आनी रेग्युलेटर येतलो, टायम फ्रेमीक येतलो, आयलो जाल्यार लोकांक ताजे पासून कळटलें काय? हांकां कळटलें बिकॉज दे आर अवेअर ऑफ दीस. तशी स्टेक होल्डर म्हणजे मेजर स्टेक होल्डर इज अ कंझ्युमर आनी तो अनऑर्गनायज्ड. ताजी इफेक्टिवली इम्प्लिमेंटेशन ताका कळपा खातीर, ताका बेनिफिट्स कळपा खातीर, ताका रिप्रेझेंट जावपा खातीर कितें मेकॅनिझम जातले हे एक हांव तुमकां विचारूंक सोदतां. अल्टिमेटली असो विशय आसा. आतां रुल्स जे फ्रेम जातले, दॅट रुल्स हॅज टू बी फॉर प्रोसिजरल पर्पज, टू बी रेड विथ दी एक्ट. करेक्ट. आता वन्स रूल्स आर फ्रेम जर 3 महिने ताकाच लागले जाल्यार रेग्युलेटर अपॉइंट करपाक मागीर आनी कितले खटाटोप आसतलो की मागीर प्रत्येक तातूंय दे हॅव गिवन हू शूड बी द चेअरपर्सन अँड हू शूड बी द अदर मेंबर्स. आता तो क्रायटेरिया जर करना जाल्यार अल्टिमेटली परत गव्हर्मेंटाक एडवर्टायज करचोच पडटलो. परत तातल्यान आनी 3 महिने वतले. अशे तरेन म्हज्या कोतान हे 6-7 महिने अशेच वतले अनलेस गव्हर्मेंट टेक्स अ डिसिजन रायट नाव की आमी रेग्युलेटर अपॉइंट करपाकय आतां हो पिरियड जो 3 महिन्याचो आसा
तातूंत एक स्टेप्स घेतले दोन्ही सायमल्टेनियसली करता करपाक शकता. आनी आतां कंज्युमराची जी बाजू आसा पळय, आतां हे रुल्स आसा पळय ते ऑब्जेक्शनाक आसतलेच. सो कंज्युमर कॅन ऑलवेज पुट फॉर्थ देअर आयडियाज. बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्गनायज्ड सेक्टर, इट वील ऑलवेज बी अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन. पण बिल्डर व ऑर्गनायज आशिल्ल्या कारणान क्रेडाय सारखे तांचे जे ऑर्गनायझेशन आसात दॅट दे कॅन पुट फॉर्थ देअर प्रॉब्लेम्स. सो समबडी वील हॅव टू कम, लायक कंज्युमर फोरम्स जे आसा, सिवीक फोरम्स आसा एट विलेज लेवल्स, who have taken up the issue of regional plan, they could have also take up the issues of this. But प्रमोद, आता प्रकाश बाबू उलयलो आणि अमित बाबू उलयलो, खुबशे गोष्टी कायद्यानुसार आमी उलयतात. पण एक गोष्ट म्हाका प्रकाश बाबाक मुद्दाम विचारन दिसता की अख्ख्या ह्या रेग्युलेटरी एक्टा भितर इज देर एनी गव्हर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी? What government accountability you want? एक्झॅक्टली. What नाव government आय कम टू दॅट accountability? Yeah. पॉइंट. तातूंत भितर अशें बरयलां हय. की कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळ्ळी की तूं रेरांतल्यान मुक्त जाता. हय. कंप्लिशन सर्टिफिकेट टायमार मेळटा. गव्हर्नमेंटान आतां प्रकाश बाबान सांगलें, गव्हर्नमेंटान सर्व्हिस गॅरंटी एक्ट काडलो 2013. हय. आर द बिल्डर्स ब्रॉट अंडर दॅट ऑर द म्हणजे Bureaucracy. टाउन ब्युरोक्रेसी, टाउन प्लॅनिंग बॉडीज, पंचायत और हे पंचायतीक गेलो आमी, एक समज म्युनिसिपालिटीक गेलो आनी ओकुपन्सी हांगा पर्टिक्युलरली विशय येतलो तो आमकां ओकुपन्सी ऑर Occupancy कंप्लिशन हय. सर्टिफिकेट बरोबर. हय. ती आमकां टायमली मेळटली. कारण तो आमी एप्लाय करना फुडें तो जाणा जातलो की त्या मेळटकीर आमी रानांतल्यान मुक्त जातले, तो आमकां डिले करतलो. म्हणजे आमी थोडीयान पनिशमेंट घेवपाचो, म्हणजे फक्त बिल्डरांचेर आक्षेप हाडपाचो आणि बाकी सगळे साव असो विषय जालो जर जायत जाल्यार शेवटी बिल्डर हे सदांच सुळीर चडोवपा जातले. तशें जावपाक जायना न्ही. देशबाब म्हणटा पळय ते खंय तरी खरें आसा. ह्या एक्टा भितर जॉयंट व्हेंचर जे प्रोजेक्ट आसा पळय ताजे बद्दल कांयच म्हणणें ना. म्हणजे असे खुबशे असे प्रोजेक्ट्स येतात जे ओनर आनी बिल्डर जॉयंट व्हेंचर करून करतात. ताजे बद्दल हो एक्ट एकदम सायलंट आसा. तांणी म्हणलें गव्हर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. आतां पंचायती सारकी जी आसा पळय, दे आर गव्हर्न अंडर पंचायत राज एक्ट. दीस एक्ट हॅज ओवर रायडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर लॉज. तेन्ना तेय प्रोवायड करपाक आशिल्ले की जर तांणी जर सगळें सारकें केलां आनी वीच रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी इज गोइंग टू लूक after, yeah. then if they have submitted their application for final In a analysis or time-bound occupancy, manner, they should get the then they should be also made accountable and punishable, because हांगाच बिल्डराक 3 वर्सां पर्यंतचो पनिशमेंट आसा. तसो पनिशमेंट सरकारी ऑथॉरिटींकूय आसपाक जाय आनी तसो पनिशमेंट ही पंचायत लेवल ऑफिसर अल्टिमेटली सरपंच आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी डिसिजन घेता ऑक्युपन्सी दिवची काय ना ती. बरोबर. And there are various factors which affect this. It is not just legal factors. There are other political factors. There are other factors which do not meet the eye. Correct. So, जे ह्या विशयाक आतां हाजे 2 म्हयने उरल्या कंप्लिशन करपाक, तेन्ना हाका डिले करत तर जाल्यार आमकां हातल्यान चड बेनिफीट मेळपाक शकता. हय. होय विशय आसूंक शकता. हांव तो appreciate एक करता. तो जो विशय आसा तो एकटान खंयच ना. हांव एप्रिशिएट करता जर प्रकाश बाबान तातूंत पुढाकार घेवन जर तातूंत भितर इवन आमचे रूल्स रेग्युलेशन फ्रेम जातले तातूंत भितर जर एक government गजाल इज accountability व्हेरी क्लियर. One thing is very clear. As far as time-bound service delivery is concerned, entire administration should be covered under time-bound नाही, आणि delivery. हे जालेंच, हे व्हेरी There is- इम्पॉर्टंट. हय, this is very important. कित्याक This तुका will- एक सायडीन ब्लेम जर करता हय. जाल्यार तुका दुसरे तुजे असू See, जाय. if you have to break the cycle of corruption, at some point of time you have to break the cycle, and this is the most effective way to break the cycle. So I पण आजची definitely appreciate प्रकाश बाब बाबाची आजची गरज जर घेऊन सरकार आमी पळयलें हय. तुवें Regulation frame it. प्रेझेंट जे मिनिस्टर्स आसा फॉर यंग मिनिस्टर्स, हय. यू हॅव सीन, आय हॅव नोटिस्ड इट पर्सनली, आणि आय हॅव ऑलवेज बीन ऑन रेकॉर्ड टू से करप्शन इज at its rich peak last time. It is going down. I can vouch for it. आणि हांव तुमकां सांगता सर्व्हिस गॅरंटी जी आसा पळय, कायदो आसूं नासूं, पण आज गव्हर्नमेंट सर्वंटा भितर खंय तरी एक भीती आयल्या तयार जाल्या. की मिनिस्टर आय विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अँड somebody can approach minister Okay. and हांव- file a हांव- complaint. हांव हाका मातशें Last, answer- final, आणि- quickly, आणि- म्हणजे time नाही, संपला. आणि हाका अनुसरूनच हांव सांगता, कारण वी ऑल्सो एज बिल्डर्स आर होपफुल अबाउट दीस गव्हर्नमेंट बिकॉज मेनी ऑफ द यंगस्टर्स हू हॅव बिकम मिनिस्टर्स दे आर परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स. प्लस आमचे चीफ मिनिस्टर जे आता मनोहर पर्रीकर जाले तांगेले ते सहकारी जे बरे आसात, आणि म्हाका दिसता ते येणाऱ्या काळात आमच्या गोंया खातीर You are hopeful. 100% ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका क्लियर डिस्कशन जाला आणि एक आमी कंज्युमरा वयल्यान स्टार्ट केल्लें. अल्टिमेटली बिल्डर होय ह्या देशाचो नागरीक आनी ताकाय कंज्युमरा इतलेच अधिकार असतात आनी जितलो कंज्युमराक त्रास जावपाक जायना तितलोच बिल्डराकय त्रास जावपाक जायना. हें हांव मान्य करता सामकें. इतल्याचेर थांबता. आयले तुमी, इतली बरी भशेन मतां मांडली. बऱ्याच प्रमाणाक आज तुमचे तकले भितर हो विशय क्लियर जाल्लो आसतलो, कारण कायदो जेन्ना येता नॉट ओन्ली इन लेटर ऑल्सो इन स्पिरीट, तो तितल्याच प्रभावीपणान इम्प्लिमेंट जावचो सगळ्यांची इच्छा आसता, ती जावची. इतलीच सरकारा कडेन मागणी करतना हांगा थांबता. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात. नमस्कार.